जरी ती विक्ट्री इजी दिसता आसत तर खंयचीच जे कंटेस्ट आसा ते आमी लायटली घेवपाक जायना अशें म्हाका दिसता. आनी जे प्रत्येक कार्यकर्त्याच्या बळाचेर आनी ज्या लोकांचो जो रिस्पॉन्स आमकां मेळ्ळो त्या बळाचेर त्या पार्श्वभुमीचेर आमी खूब ठामपणे सांगपाक शकता की हो मतदारसंघ आमी खूब मोठ्या मार्जिनान जिखतले. तुमकां कॉम्पिटिशन आहा हितून कॉम्पिटिटर आहा ना ना कित्याक ज्या प्रमाणे तुवें काम केलां तें दिसता कॅम्पेनींग पळय केलां हार्डली देव एनी अदर कॅन्डिडेट्स टू दॅट कूड बी सीन ना कशें सी एवरीवन हॅज रायट टू कंटेस्ट एवरीवन हॅज रायट टू वोट इट इज अ डेमोक्रेसी. सो फाल्यां कोण कोणाक वोट करतलो हें आमी सांगपाक शकना. बट एज फार एज माय वर्क इज कन्सर्न पीपल हॅव सीन द वर्क अँड आय फील हांवें जी काम केलां विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन काम केलां बट पीपल वील डेफिनेटली ह्या म्हाज्या कामाचो पोचपावती म्हाका ह्या इलेक्शनाक दितले अशें म्हाका दिसता. हाऊ डू यू सी दीस झेड पी पोल्स एज फार एज युअर पॉलिटिकल करियर इज कन्सर्न कित्याक तुमी पयले पंच आशिल्ले झेड पी फ्युचर इट कॅन बी MLA इलेक्शन सो कितलें इम्पॉर्टंट हें तुमकां? येस दीस इज एक्चुली कशें आसा एनी पॉलिटिकल लिडर ऑर पॉलिटिकल एस्पिरंट म्हाका अशें दिसता की एक स्टेप चडोवन वयर वचपाक जाय. हांव पयलीं पंच जालो मागीर आतां जिल्ला पंचायत कॉन्टेस्ट करता. सो दीस हेल्प्स इन तुका गेट टू नो द पल्स ऑफ द पीपल प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल. सो ह्या हितूंतल्यान म्हाका दिसता की खूब इम्पॉर्टंट आसा की ग्रास रुटांतल्यान वयर सरप. आनी ZP इलेक्शन आतां पार्टीन सद्या म्हाका ZP इलेक्शनाची जबाबदारी दिला. आय एम वन ऑफ द कॅन्डिडेट. सो आय एम वेरी मच फोकसींग ऑन दीस इलेक्शन.